त्याचो जो बीजेपीचो जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष आसा सदानंद तानावडे शेट बाब, ताणे पयरत एक पेपरार स्टेटमेंट काढला की म्हादय वाचोवच्या खातीर पंचायतींनी म्युन्सिपाल्टीनी ठराव घेऊन सरकाराकडे धाडचे. हांव म्हणटा म्हादय तेंच्यांनी डायवर्ट केली. केंद्राक तुमचे सरकार आसा, कर्नाटकात तुमचे बीजेपीचे सरकार आहा, गोंयानय सगळे आमदारांक व्हरून तुमीच सरकार केल्यात आणि तुम्ही आयज ठराव कोणा कडेन मागतात? खंयचे पंचायतीचे अधिकारांक तुम्ही आयज दवरल्यात ते पयलीं सांगात. तुम्ही पंचायतीका अधिकारच दवरूंक ना जाल्यार ठरावांक ते वालोर काय आसा? ही इतली वर्सांची लोकांच्या दोळ्यान धूळ फेकपाचो जो सरकारान प्रयत्न केला तो थांबोवपाचो. हांव तुमकां एक त्याचे उत्तम आयज आमच्या प्रेसाक उदाहरण दिता. ही शापोरा नदी तुम्ही पळयात, त्याचे विज्युअलय काढात. ही नदी आतां आठ दिल्यात. वयल्यान ही शापोरा कनेक्ट म्हादयक जाल्या कारणान ते उदकाचो जो फ्लो आसलो तो फ्लो जेन्ना नेटान वतालो तेव्हा खारसाण सकयल वयताली. पण आतां कितें जालें, तो फ्लो कमी जालो आणि आतां खारसाण वयर चडोवन जी भाटां शेतां आहा ती नश्ट जावपाची शक्यता आसा आणि ती जाताय बी. आयज पेडणे आमचो मतदारसंघ हो ग्रामीण भागातलो, चडशे शेतकरी हांगासर शेत करतात, ते बी नश्ट जातले. हाचेर सरकारान राजकारण करचें न्हू. आयज जी तुम्ही ताकद आमदारांक फोडपाक लायतात करोडांचे व्यवहार करून, ती ताकद तुम्ही म्हादय वांटोवपाचेर प्रयत्न करपाचो अशें हांव सांगता. तुमची यू टर्नाची लोकांनी गोंयान खूब तुमचे देखावे पळयल्या, पण हे देखावे न करता खरेंच तुमच्या मनांतल्यान तळमळ आसा जाल्यार सरकाराचेर दबाव तर ही शापोरा रिवर जी आसा ती म्हादय रिवराक कनेक्ट जाल्लेली आसा आणि ते उदक जे आसा आटत आतां जे शापोराचे जे आमचे खारें उदक आसा ते आतां वयर चडत आसा आणि हे खारें उदक जर वयर चडत रावले जाल्यार आमचे हे गांव जे आमचे शेतां करतात ताका खारें उदक चडटलें. थंयसर आयज आमचे शेतां बितां कांय जावची ना, लोकांक त्रास जातले. म्हाका दिसता हेचेर गंभीरपणान लोकांनी आमच्या पॉलिटिकल जे फिगर्स आसा आमचे मोठे मोठे लोक आसा तेंच्यांनी एक गंभीर तेचेर एक विचार करचो आणि म्हादय रिवर आमकां ही वाटोवपाची ही म्हाजी एक विनंती आसा.